जेजू मोगाळूरा कितलो मोवाळी सांगसो आमचे संगीत दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो आसो सांगात आमकां दिता वाट दैवीक मोगाचो ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाट दैवीक मोगाचो काकुळटाची केदीव मोतीचो दोरयो वेची कत्म्या मोडून दवरला आपल्या रक्तान नाडयता बापाक दिता ताका ओपून शेड्यान रेटयता आपले रक्तमास्तान ताका तांचे दैतो एक साता बापाक दिता ताका शेल्यान मेठयता आपले रक्तमास्तान ताका तांचे दैतो एक साता इश्टा जेजू सोम्या सातान मोकर देया मांडाव सायबा तुजो सरपण करताव दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार
कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आवा सर्वांक आमच्या नांवान ह्या पुनशेतांत आमकां ताचे सशी येवंक ताचे आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक वर्तो अवकाश आनी आपोवणें ताणें आमकां दिला. ह्या वर्त्या साक्रामेंतांत जेजू खरोच हजर आसा म्हणलो बरवसो आमकां सर्वांक आसा. जेजू आमचे मदें आसा. जेजू आमचे मदें आसा आनी आमकां ताजो सांगातपण तो दिता. कश्टांतल्यानो आनी वसन वबयतल्यानो तुमी सर्व म्हजे सरशीं येया. हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव तुमकां शांती दितलो म्हणटा जेजू मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या अध्यायांत आनी 27व्या त्या वळींत. आमकां सर्वांक सर आमचे कश्ट हळू करूंक आमचे दूख पुसून काडूंक ताचे सरशीं तो ह्या वेळार आपूण आसा. जेजू आमकां सर्वांक आपूण आसा. त्याच जेजूच्या सोदनेर देवाच्या सोदनेर लोक देवाक मेळोंक म्हण देवाक भेटूंक म्हण तशेंच देवाचें तें एक अनुभव तांच्या जिवितांत जोडूंक म्हण जायत्या गांवांनी जायत्या देशांनी जायत्या जाग्यांनी ती भोंवतात. पोरण्या सोल्ल्यांत जरी तर आमी नियाळ केलो तर आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. देवाचें दर्शन मेळोंक म्हण देवाचो अनुभव जोडूंक म्हण जायते प्रवादी राजा जावं राय जावं आनी इतर जे देवान तांकां आपयलें ते सर्व देवाचो अनुभव जोडूंक म्हण ते आशेतले. मोइजेन जेन्ना त्या पर्वतार त्या जळच्या जिलकुट्या मदें देवाचो आवाज ताणें आयकलो. सर सांडून तो थंयसर वेता आनी देवाच्या त्या उतराक तो खाल जाता. देव ताका पळोवंक मेळना जाल्यार देवाचो तो ताळो आयकून ताचो अनुभव ताका थंयसर मेळटा. एका रितीन आशा ताचे लागीं आसली देवाक मेळोवंक ताका जाय म्हण. उपरांत आमकां इतर पुस्तकांत पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक आनी तो अनुभव करूंक मेळटा. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत भुरगो सामुएल त्या देव मंदिरांत ताची वाडवळ जाता आसतना 3 फावटी देवान ताका आपयल्या वेळार एलीच्या ताच्या मार्गदर्शना खाल देवाच्या उतराक तो खाल जाता आनी तें उतर देवाचें सुमण वो तो ताळो देवाचो सुमण तो वळखूंक पावता. आनी देवाच्या उतराक खाल जावन उलय सुमया आयकता तुजो साकर म्हणून तो देवाक तो मानवता. फुडें आमी वाचता वेगवेगळ्या पुस्तकांत ज्या कोणाक देवान आपयलें जावं रायां पैकी दावीद राय जावं सलमाव राय जावं देवाक एक मंदीर बांदूंक म्हूण तांकां आशा आसली. पूण देव तांचे मदें आसा म्हणलो बरवसो तांकां तो दिता. उपरांत वेगवेगळ्या प्रवाद्याक देवान आपयल्या वेळार तांकांय तो अनुभव देव तांकां दिता. तांच्या भितर तांच्या काळजा भितर देवाक अनुभवूंक ती आशा पयले थावनी आसली. देवान जेन्ना जेरेमाया प्रवाद्याक जावं इजाया प्रवाद्याक जावं आपयल्या वेळार आमी अस्कत मनशां आमकां तें जें काम देवान देव तांकां दिवचो आसलो तें काम करूंक तें फावो न्हय म्हणून ती ओपून घेतात. पूण देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसल्यान देव तांकां व्हरतो एक बरवसो दिता. भिये नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. भिये नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ज्या रितीन जो बरवसो धैर्य देवान आपल्या आपयलेल्या मनशांक जावं प्रवाद्यांक जावं रायांक जावं वा पात्रियर्कांक जावं दिल्लें तस्सो बरवसो तस्सो नवो धैर्य आज आमकां ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू आमकां तो आज दिते आसा. वय आमी अस्कत जावन हांगासर आयल्या आमचें उणेपण घेवन आमी हांगासर आयल्या देदेस्पर जावन आमी हांगासर आयल्या जावं पुरो आमचे भितर आमच्या खालसा भितर मना भितर वेगळे निरासपण ते आमकां भोगता जावं पुरो. पूण आमकां आमचो निरासपण
पयस करचो दूख पयस करचो जेजू हांगासर हजर आसा. तो आमकां आपयत आसा. ताच्या आपोवण्याक ताच्या थाळ्याक आमी कान दिवया. ज्या रितीन भुरगो सामुएलान देवाच्या त्या उतराक कान दिलो, ताच्या आपोवण्याक ताणें कान दिलो, त्याच रितीन आम्हा सर्वांक जेजू आज आपोवन आसा. ताच्या त्या आपोवण्याक आमी कान दिवया. आनी जेन्ना आमी गीत गायता हांव जेजू आपयता, तोच आमकां खरोच हजर जावन हांगा आपयत आसा म्हण बरोवसो दवरया आनी गीत आमी गावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाक आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाक आपल्या. जेजू आपयता, तुका आमची पुस्ता थैरा नाका भरता. तुका आमची पुस्ता थैरा नाका भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे, तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडये उलो दिल्या रे, तक्षण जेजू लागीं आसा. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाक आपल्या. जेजू आपयता, कश्टांत सांपडताना, कश्टांनी अडचणताना, कश्टांत सांपडताना, कश्टांनी अडचणताना, निराश नाका, धैर्यान आपय. तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय. तो तुका उखलून धरता. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. पिडे शिडे वेळार जेजू उलो दिल्या. कोणी तो जावंदी भेदभाव नासता.
भलायकीची पाठी दिना कोणी दोसावली बेभाव नसता भलायकीची पाठी दिना जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांत लावल्या जेसू आपयता कीर्तनकार म्हणता समेस्त राष्ट्रानो थाळयो पेटा उल्हासाचे बोबाट तुम्ही देवाक मारून ताची जयकार करा समेस्त राष्ट्रानो तुम्ही थाळयो पेटा आणि उल्हासाचे बोबाट मारून देवाक तुम्ही जयकार करा तशेंच 50व्या कीर्तनांत आणि 22व्या वणींत आमकां देवाचे उतर उगडास करता जो कोण अर्घ सुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता अशें आसता आमी जेन्ना देवाक आमी अर्घां दिता देवाची आमी दिनवासनी करता देवाक आमी स्तुती गितां गायता आमी देवाक मान दिता तस्सो मान तस्सो वैभव परगट करूंक आमी ह्या वेळार ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी हजर जाल्या अशें आसता त्या कीर्तनगारा भाशेन आमी देवाची स्तुती करया कीर्तनगार परतून आमकां उगडास करता आनी म्हणटा सर्वेस्पराक सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता तेच कीर्तनगाराची उतरां आमची उतरां जावंक जाय सर्वेस्परा सर्व मुखार हांव तुका अर्घां दिता आनी हांव तुका दिन वाजता हालेलुया 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 आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचो उपकार केदींच विसर नाका म्हणटा कीर्तनगार 103 कीर्तनांत आनी दुसऱ्या वळींत आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती तूं कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका वय देवान आमच्या सर्वांक सगळ्यांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावं आमच्या कुटुंबांत जावं जायत्या देण्यांनी जायत्या कुरप्या बेसावांनी देवान आमकां भरला आनी हाका आमी साक जावन आसा त्याच वर्त्या आमच्या काळजान आमी हांगासर आयल्या देवाक अर्घां दिवंक देवाची स्तुती करूंक देवाक मान दिवंक कित्याक जे कितें आमी आज जावंक पावल्या तें सर देवाचे दयेन आनी देवाच्या कृपेनच तें जावन आसा कितलेंय आमी देवाक अर्घां दिल्यार आमी फावो न्हय तें आमी जाणा आसा ज्या रितीन प्रभादांनी जावं रायांनी जावं आनी हेर लोकांनी देवाची स्तुती आनी गितां गावन कीर्तनाच्या रुपी देवाक तांणी मान आनी महिमा दिलें त्याच रितीन आमी आमच्या सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन हांगासर आमी आयल्या देवाक मान करूंक देवाची स्तुती करूंक तर आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार हें गीत आमी गायता आसतना हांव होगलाप दिता जेजू हें गीत आमी गायता आसतना ताळयो पेटोवन त्याच संतोशाच्या काळजान आमच्या सगळ्या सक्तेन
आणि उर्बेन हे गीत आम्ही गावया. Ao hoglapdita Jesu, ao hoglapdita Jesu, ao hoglapdita Jesu moja kalza. Ao hoglapdita Jesu, ao hoglapdita Jesu, ao hoglapdita Jesu kalza. आवर कविता Avargavita Jesu, avargavita Jesu, avargavita Jesu moja kalza. Avargavita Jesu, avargavita Jesu, avargavita Jesu kalza. Ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu moja kalza. Ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu kalza. Ao jai म्हणता Jesu, ao jai म्हणता Jesu, ao jai म्हणता Jesu moja kalza. Ao jai म्हणता Jesu, ao jai म्हणता Jesu, ao jai म्हणता Jesu kalza. Ao moh करता Jesu, ao moh करता Jesu, ao moh करता Jesu moja kalza. Ao moh करता Jesu, ao moh करता Jesu, ao moh करता Jesu kalza. Ao kalto rauta Jesu, ao kalto rauta Jesu, ao kalto rauta Jesu moja kalza. Ao kalto rauta Jesu, ao kalto rauta Jesu, ao kalto rauta Jesu kalza. हालेलुया 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 Hallelujah, Argata Samya Jesu, Ograpta Samya Jesu, Mahimata Samya Jesu, Aradanta Samya Jesu, Mahimata Samya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Arga Jesu, Arga Jesu, Mahima Jesu, Arga Jesu. शांत रीतीन आम्ही सगळी बसूया. देवाचे उतर आम्ही भक्तीपणान आयकूया. देवाचे उतरांत हांव आमकां आमचे संगी देव उलयता म्हणलो भावार्थ आमी दवरून देव आम सर्वांक बरवशीची उतरां आज तो दितलो म्हण आमी ह्या वेळार विश्वासून ताचे उतर आमी आयकूया. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिववार्ता 5वो अध्याय. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्यांच्या दारवांच्या लागीं एक थळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात, कुर्डे, तोंटे, अरिगार अशें म्हण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळयांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवन वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, वोट, घे तुजें हांतूर्ण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूर्ण घेवन
सलतस रावलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आमकां जेजून केल्लें एक वर्तें असर ह्या विशयांत ताचे विशयांत आमकां समजणी दिता. जेजू जेरुसलेम देव मंदिरांत गेल्ल्या वेळार थंयसर जायती पिडेस्तां थंयसर येतली. बरवस दवरून सरस्वर देव तांकां थंयसर एका रितीचें तांणी मागल्लें तांकां तो दितलो म्हण. आनी अशें आसता थंयसर एक तळें आसलें. ते तळे सरशी तांचो एक भावार्थ जावन आसलो. थंयसर गेल्ल्या वेळार तें उदक एक आंज येवन हालयतना जरी तर जी पिडेस्तां थंयसर त्याच वेळार थंय वचून ती रावतात व हाजीर आसतात तांकां तें तांणी मागलें व तांची पिडा तावन एका रितीन भलायकी तांकां मेळटली म्हण. व व्हड एक असर्ये व्हड एक मिलाग्र तांच्या जिवितांत तांकां अणभवूंक मेळटलें म्हण. आनी अशें आसता कुर्डे तोंटे अरिगार आनी अशें जायते पिडेस्त त्या मंटपान पडून आसले. जायतो लोक आपले कश्ट आपली पिडा घेवन थंयसर ते येवन आसली. आनी अशें आसता तांचे मदें एकलो 38 वर्सां तावन आपले पिडा तो सोसून आसलो. 38 वर्सां तावन भागवल्लो तो मनीस आपणाक बरो जाय म्हण त्या आशेन त्या तळ्या लागीं त्या मंटपा लागीं तो येवन रावता. ताजे कश्ट ताजें निरासपण ताजें एकसुरपण ताणें कोणाकच सांगूंक ना. पूण जेजू थंयसर आयिल्लो हें सर्व पळयता आनी त्या मनशाची चिंताप तो पारखिता. तो जाणा जाता कितें त्या मनशाचें कश्ट म्हण. आनी अशें 38 वर्सां तावन आपल्या पिडेंत वळवळून आसच्या त्या मनशा लागीं जेजूस वचून उलयता आनी ताका तो विचारता तुका कितें जाय म्हण. आनी जेन्ना तो ताचें आशा तो जाणा जाता तक्षणच ताच्या उतरानच ताका तो भलायकी दिता. बरें जावंक त्या तळ्या लागीं ह्या उदका लागीं वचची गरज ना. पूण देवाच्या व जेजूच्या एकाच उतरान ताका ते भलायकी व व्हडी एक असर्ये थंयसर अणभवचे एक व्हरतो अवकाश त्या पिडेस्त मनशाक फावो जाता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, त्याच बरवशान बाबार्थान देवाच्या उतरान सकत आसा आनी देवाच्या त्या हाजीरपणान सकत आसा म्हणलो बरवसो दवरून आमी हांगासर आमचे कश्ट आमची पिडा जावं आनी इतर आमचें जें कितें चिंतना जावं घेवन आमी आयल्या. ह्या संवसारांत कश्ट नातलो व नातली कुटाम कोणाचेंच ना. आमी सर्वय आमच्या जिवितांत एक ना एक रितीन आमकां वेगवेगळे कश्ट आसा म्हूण आमी जाणा आसा. आनी अशें आमच्या कश्टांतावन निवान व्हरचो जेजू, आमची पिडा गूण करचो जेजू तो हांगासरच हाजर आसा. जायत्या फावटी आमी देदस्पर जाता ज्या रितीन ह्या पिडेस्त मनीस 38 वर्सां आपल्या पिडेंत वळवळून आसतना खंडीत जावनी तो निराश जाल्लो जावंक पुरो. कित्याक जायते कश्ट ताणें सोसून व्हेल्ले. आनी अशें आसता ताचे पिडेंत तो तें कश्ट सोसून आसतना जेजू ताचे कश्ट जाणा जाता आनी ताका तो भलायकी व व्हडी एक असर्ये ताच्या जिवितांत करता. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 9व्या त्या अध्यायांत आमकां अनेक असर्ये थंयसर घडिल्लें पळोवंक मेळटा. जल्मातावन कुर्डो आसलो एका मनशाक जेजू बरें करता वा बरो करता. परत आमकां भगवंत मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या अध्यायांत 2 भोव अपुरबायेचे असर्ये विशयांत वर्णन केल्लें थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाची ती पिडेंत वळवळून आसची ती स्त्री आनी तशेंच 12 वर्सांची ती चली जायराची धूव ती मोरच्या स्थितीर आसली वा मरण पावल्ली. हे दोनी घडीत आमी बऱ्या भशेन आमी जाणा आसा. जायत्या फावटी आमी आयकलां, जायत्या फावटी आमी नियाळ केला आनी ताजी समजणी आमकां आसा. आमी पळयता
ह्या दोनी घडितांत जावं ती रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळून आशिल्ली ती स्त्री तशेंच 12 वर्साची ती चली त्या दोगांच्या कुटुंबांत जायते कश्ट तांकां आसले वैयक्तीक रितीन ती स्त्री आपल्या पिडेंत 12 वर्सां ती वळवळून आसली आनी जेन्ना आमी वचता आमकां थंयसर समजणी मेळटा वेगवेगळ्या गांवांनी वचून तिणें वेगवेगळ्या दोतोरा सशी वचून आपली पिडा गूण करूंक तिणें जायते पयशे खर्च केल्यारय तें तांच्यान जालें ना अखेरेक जेजूचेर बाबार दवरून जेजूचेर संपूर्ण आपलें जिविताचें समर्पण करून तोच आपणाक गूण करूंक शकता म्हणलो भरवसो दवरून जेजू आसले कडेन ती येता आनी तिचो भावार्थ जावन आसलो फकत ताचें आंग वस्त्र हांव आपूण जाल्यार हांव बरी जातली म्हण आनी त्याच घडयेर ती बरी जाता आनी एका त्या घडितांत जंयसर जायर नांवाच्या त्या मनशाचे धूव ती पिडेंत वा मोरच्या स्थितीर आसल्या वेळार ताच्या भावार्थाक लागून जेजू तांच्या घरांत वता आनी तो म्हणटा ही चली मोरूंक ना पूण ती न्हिदला आनी अशें तें असर्य करचे पयलें जायर आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक तो एक भावार्थाचें एक उतर तो सांगता जेजू म्हणटा तुमी भावार्थ दवरल्यार तुमी विश्वास दवरल्यार सर्व संगती साध्य आसा तुका भावार्थ आसा तर तुजें धूव तें जीवन जातलें आनी तशेंच घडता जेजू आपल्या उतरान आनी आपल्या त्या सक्तेन त्या मेल्ल्या त्या चलयेक तो जिवंत उठयता असले जायते असर्ये आमकां वांजलांत माथेवाच्या शुभवर्तमानांत जावं सगळ्या ह्या चारय शुभवर्तमानांत आमकां जेजून केल्ले वेगवेगळे असर्ये विशयांत ताची जाणवाय आमकां मेळटा ह्या असर्या विशयांत व ह्या असर्ये आमी जेन्ना वाचता नियाळता आनी हाचे विशयांत आमकां जाणवाय मेळटा जेजू आमकां होच संदेश दिवंक आशेता जेजू आमचे सोगाता आसा जेजू आमचे सोबे आसा कितेंय आमच्या जिणयेंत घडल्यारय सर्वेस्पर देव जेजू आमकां ताजो सांगातपण दिवनच तो आसा आमचे तावन केदींच तो पयस वचना कितलेंय आमकां कश्ट आयल्यारय कितलेंय पिडेशणेंत आमी वळवळल्यारय कितलेंय कश्टांत आमी आसल्यारय आमचो बरवसो आमचो भावार्थ देवा थंय आमी केदीकच उणय करूंक नजो कित्याक जेजू सर संगती बरें करूंक तो शकता फकत ताचेर भावार्थ आमी दवरूंक जाय ताचेर विश्वास आमी दवरूंक जाय वय आमच्या जिणयेंत तेंचे कश्ट आमी ते पळयत आसतना एका रितीन आमकांय ते बेजाराय भोगता कित्याक देवा असले कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हणलें असली थोडे फावटी असली उतरांय आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमकां भोगूंक आयला पुरो पूण ह्या कश्टा उद्देशींत आमकां देवाचो तो खरो मोग आमच्या जिवितांत नियाळूंक मेळटा म्हणलो तो भावार्थाचें तें उतर आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवचें गरजेचें ज्या रितीन जी पिडे आसता जेजू लागीं जेजूक मेळोंक जेजूक भेटोवंक जेजूक आपणूंक म्हण ती आशेवन आयिल्ली भावार्थान ती आयिल्ली फकत आशा न्ही त्याच भावार्थांत जेजूच तांकां व्हड एक असर्य करून व ताच्या उतरान जावं ताच्या त्या स्पर्शान जावं तांकां संपूर्ण रितीन गूण करतलो म्हणलो बरवसो तांकां आसलो त्याच बरवशान आमी हांगासर आयल्या वय आमची पिडा आमचे कश्ट जेजू जाणा आसा तर ह्या वेळार आमी गीत गायता आसतना आमचे कश्ट ताच्या हातांत आमी समर्पया जिणयेंत आमकां येवच्या वेगवेगळ्या कश्टा विशयांत आमी जाणा आसाव आनी आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमीच जाणा आसाव आमी हेरांक सांगूंक गेल्यारय तें पावस जावचें ना कित्याक हर एका कुटुंबाचे कश्ट तिंच तांकांच ती जाणा आसात आनी अशें आसता हे सर्व कश्ट हळू करचो व पयस करचो व आमकां समाधान दिवचो आमकां बरवसो दिवचो आमकां धैर्य दिवचो जेजू हांगासर आसा ज्या रितीन पिडेस्तांक ताणें बरें केलें निराश जाल्ल्यांक ताणें धैर्य दिलें तोच आमकां ह्या वेळार आमी मागिल्लें आमकां दितलो म्हणलो बरवसो दवरया आनी ह्या गिता मुखांतर सर आमचे कश्ट ताच्या हातांत आमी समर्पण करया चंचल जायनाका कंगल
आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो तसो सांबाळता सदा जिणेंतल्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रसलोलो तसो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या सांभळतना अनकरांत्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा हळणेत सांभळतना अनकरांत्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या निर्गमन ग्रंथ आमकां परत देवाच्या उतरावदेशी उगडास करता 34 अध्यायांत आनी 6व्या वळींत सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलोलो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव जावन आसा सदांच आमचो मोग करचो तो वर्तो देव जावन आसा जो आमच्या
पांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत आनी 16व्या वळींत देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या सुपुताक ओपून दिलो आनी ताका सतमंतल्या कोणी नास जायना जावच्याक बगर ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर आमच्या मोगा खातीर देवान आपल्या एकल्या सुपुताक ह्या संवसारान धाडिल्लो तो मोगाचो संदेश घेवन आमकां सर्वांक सुटका लाभयलें आनी हेंच वर्तो एक संभ्रमणाचें आमकां एक वर्तो विशय जावन आसा. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 54 अध्यायांत आनी 10व्या वळींत देवाच्या मोगा विशयांत वर्णन करून देवाचें उतर आमकां देव आमचो वा जेजू आमचो कितलो मोग करता म्हणलो उगडास आमकां दिता. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत हें असाध्य जावन आसा पूण अशें जाल्यार अशें घडल्यार म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना म्हणटा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाचो मोग सदांच देव आमकां आमचो मोग करता म्हणलो देवाच्या उतरा द्वारे आमकां तो संदेश देव दिता आनी देवाचो मोग विश्वासी मोग जावन आसा. विश्वासी मोग बाळटा तसलो तो मोग जावन आसा आनी सासनीक मोग तो जावन आसा. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 32 अध्यायांत आनी 3ऱ्या वळींत आमकां परत देवाच्या मोगा विशयांत ताजो मोग कितलो अपुरबायचो मोग म्हणलो आमकां तो संदेश दिता आनी म्हणटा सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसच्या आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. कितलें अपुरबायेचें हें देवाचें उतर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 1ल्या अध्यायांत आनी 5व्या वळींत ताकाच न्ही आमकां सगळ्यांक उगडास करता आनी देवाच्या मोगा विशयांत आमकां एक भरवोसो दिता. कोणें आमकां सांडल्यार देव आमकां सांडून घालचो ना. तसो मोग सदांच आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक तो आमकां अवकाश करून दिता. आमकां निराश जावची गरज ना. देदिसभर जावची गरज ना कित्याक आमचो मोग करतलो आमकां ससनाच्या ससनाक सांबाळून व्हरतलो आनी बरवशान व्हरतलो. देव आमचे सांगाता आसा. भोव अपुरबायेचें देवाचें उतर परत एका आवयचें आनी एका भुरग्याचें तांचे विशयांत वर्णन करून आमकां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत परत आमकां ताच्या मोगा विशयांत उगडास करता. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता समाधान दिता ताजे सवे रावता कश्टा वेळार तशें हांव तुमकां बुजयतलो. वय आम सर्वांक आमच्या कश्टाच्या वेळार आमच्या पिडेच्या वेळार एकसुरून भोगल्या वेळार व निराशपण आमकां भोगल्या वेळार जेजूस आमकां बुजोवन दिता. वेगवेगळ्या मनशां उदेशी वेगवेगळ्या संदर्भ उदेशी आनी अशें तांच्या उदेशींच वा आमच्या जिवितांत एके रितीन ताच्या जेजूच्या हाजीरपणा उदेशी तो आमकां बुजोवन दिता आनी ताचो मोगाचो अनुभव तो आमकां दिता. तसोच मोग ह्या वेळार आमी नियाळया. तो आमकां मोग करता जाल्यान ताचे चड आमी तसो मोग करूंक आमी प्रयत्न करया. फकत आमच्या उतरानच न्ही आमच्या जिणयेंत ताचो मोग नियाळून ताचो मोग हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया. ज्या रितीन देव आमकां बुजयता ज्या रितीन आमच्या कश्टा वेळार जेजूचें हाजीरपण आमकां भोगूंक मेळटा आनी एका रितीन आमकां आमचे कश्ट हाळू करूंक तो आमकां आदार दिता त्याच रितीन आमकां भोगिल्लो तो अनुभव हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या वेळार ज्या रितीन जेजू आमचो मोग करता म्हणलो बरोवसो तो आमकां दिता. आमी तसो मोग करता म्हणलो
ते एक विश्वासान हे गीत आमी गावन आमचो मोग ताचे समोर प्रकट करया. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतांनी सदा. तुझ्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसोना. तुझ्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसोना. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदा. तुझ्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसोना. तुझ्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसोना. हाल्लेलुया, 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 लुकाच्या शुभवर्तमानांत 18व्या अध्यायांत आमकां जेजू एका कुड्याक दिश्टी पडचें तें घडीत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू त्या शहरांत येवचो आसा म्हणलें खबर आयकतच तो व्हडल्यान बॉम्ब मारूंक ताणें सुरू केलें. जेजू दावेदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर. त्या घडींत आमी आयकल्ले प्रमाणे 2-3 फावटी ताणें बॉम्ब मारल्यार जेजू सरशी येवंक लोकांनी व शिसांनी ताका सोडलें ना. अखेरेक जेजूस ताका ताचे लागीं आपण हाडूंक आपल्या शिसांक सांगता
आनी जेजू ताका विचारता, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? मोगाच्यानो आज तेंच सवाल तेंच आमकां जेजू विचारते आसा, हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणटात तुमी? वा मागा तुमी तुमकां तें मेळटलें. म्हणजे जेजू आमकां आज उगडास करता, ताच्या नांवान कितेंय आमी मागल्यार तो आमकां दितलोच. ताच्या नांवान आमी एकठांय जावन विश्वासान बाबार्थान जेन्ना मागता खंडीत जावन जेजू आमी मागलें, आमी आशिल्लें, आमी विनंती केल्लें, विणवणी केल्लें तें सर्व आमकां आजोवन दितलो. कित्याक जेजू खरोच हांगासर हजर आसा. तर सर्व आमी दिमी घालया. आमचे मागणे, आमची विनवण्यो, आमची विनंती ज्या उद्देशान, ज्या भरवशान आमी हांगासर आयल्या, जांकां आमी मागतले म्हूण भरवसो दवरून तांकां भरवसो दिवन आमी हांगासर तांच्या पासून मागूंक म्हण आयल्या, तांचो उगडास आमी काडया. विशेषतेन जी पिडेंत आसात, वेगवेगळ्या पिडेंत वळवळ आसात, जी आस्पत्रेंत आसात, जे आमचे मदें पिडेस्त आसात, सर्वांचो समर्पण आमी जेजूच्या हातान आमी करया. जेजूक असाध्य म्हणलें की तेंच ना म्हण आमकां वांजेला तावन एक साक्ष जावन ते सर्व घडीत तावन आमकां एक भरवसो मेळटा. तर त्याच भरवशान सर आमची मागणी मौनपणी आमी भक्तीपणान बाबार्थान जेजूच्या हातांत आमी समर्पण करया. जेजून शिकयलें ते भावार्थाचे मागणे आतां आमी बरवशान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार आमी करता आसतना परत आमचें समर्पण आमी करया आनी सर्व आमची विनंत्यो आनी मागण्यो ताच्या हातांत घालून ताचो आशिर्वाद, ताची बेसावा आमच्या सर्वांचेर आनी आमी मागूंक आयल्या त्या सर्वांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी ह्या वेळार ह्या गिता उद्देशी ताका आमी आमच्या समोर आपोवन आनी ताका आमी आराधन करया.
देवा विचित साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जी येतायन रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वामी देव मुझ्या घरात आज आयलो. स्वामी देव मुझ्या घरात आज आयलो. स्वामी देव मुझ्या घरात आज आयलो. रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोसलो. स्वामी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. स्वामी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो. मोग तुजो कोरो जीव पासून दिल्लो. सासनीक तो मीत मेरनातलो. दादोश सर्वेस्परा आमी हांगा जमल्या. तुका आराधूच्या कायल्या. एका मनान आमी तुजी स्तुती गाता. तुका मेळोंक त्रेका. वंदिता बापा वंदिता. वंदिता क्रिस्ता वंदिता. वंदिता तुका पवित्रत्म्या. वंदिता तुका त्रिएक देवा. वंदिता बापा वंदिता. वंदिता क्रिस्ता वंदिता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. देवाक आमी दिनवासुया ह्या वर्त्या दिसा बसवत आणि देवा मुखार आमी आयल्या आसता सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आणि फावो तरी तिनी आमिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली सावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुलत करून आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वाजाक परसळीत मागणी आनी दुबळीकायेची जिणी जिवन तुजे परचेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेचे साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप. सरस्पोर तुजो सोडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सरस्पोर तुजो देव, तुज्या पायद्याचे हांव तुका शिकयतां. तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. तुज्या उपदेशाक तुवें चींत दिलाय जाल्यार तुजें सूख एका नेई भशेन जावंक पावते आनी तुजें नितीवंतपण दर्यांच्या लारा भशेन. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्मोवची भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयस जातेना वा पुसून वेतेना. देवाचे उतार हें. देवाचे ओडपकार. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण कोट्यांची बूद घेवन चलनासतना, नश्टांच्या वाटेर रावनासतना, अधर्म संगी बसनासतना, सरस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात तो नियाळता तो कोरस बागी. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वाला वाल्याच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित कालार फळ दिता. ताची पानां केदींच भावनांत. हाणें हाती घेतले सकडी सुपळ जाता. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण कोट्यांची संतत अशी न्हय.
ते वाऱ्यार ओबोण वेता तसले पोळ म्हूण येत. नितीवंत वाटांनी सरतल्यांक सरस्पोर जतन घेतात, पूण कोटे आपलेच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी येता ताका मेळोंक फुडें सरा, तोच तो शांती सुखवर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जमे लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडूंक नात. जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशापूत आयला, खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एक पोठारी आनी पिवणो, सुकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जाणवय सूख नातलेली म्हण तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जुवांक जावं मनशा पुताक जावं ते कान दिनात. म्हणजे देवाच्या उतराक ते कान दिनात म्हण जेजू भोव परगट रितीन आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हणजे लोकांक तशेंच आमकांय एक वर्तें एक समजणी तो दिता. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत हांव आयचे घडीत आमी 11व्या ते अध्यायात आमकां थंयसर ते वाचूंक मेळटा. हाचे पयले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, माथेवाच्या 5व्या अध्यायात दोंगरा वयल्या प्रसंगात जेजूच्या वेगवेगळ्या शिकोवण्या विशयांत आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. हे शिकोवण जेजू भोव अपुर्बाय रितीन लोकांक, इस्रायल लोकांक तशेंच आमकांय तो दिता. भोव अपुर्बायेचें शिकोवण 8 भाग्यां विशयांत तशेंच वेगवेगळ्या शेगुणा विशयांत आमी कशें बरीं क्रिस्तांव जावन एकामेकाचो मोग करून एकामेका भोगसूंक आमी जियेजे म्हण तो आमकां ते शिकयता. फकत आपल्या शिकवण्यांतच न्ही, आपल्या असर्या उद्देशी जेजू आमकां देवाच्या उतराच्या म्हत्वा विशयांत आमकां तो समजयता. तशेंच इस्रायल लोकांक ते समजणी तो दिवन आसलो. दोंगरा वयल्या प्रसंगा उपरांत जायते असर्ये जेजून थंयसर लोकां मदें केलोले जावन आसा. जावं कुड्यांक दीस दिवचे, जावं वेगळ्या पिडेस्तांक तांकां गूण करचो, अशें थंयसर 9 वेगवेगळे असर्ये जेजू तांच्याच दोळ्या मुखार तो करता. असर्ये ते बघून तशेंच देवाचें उतर आयकून जेजूचे शिकोवणे उद्देशी तांच्या काळजांत तांच्या मनांत कितेंच बदलावण थंयसर जाल्लें ना. आनी अशें आसता जेजू लोकांक अशें तो सरी करता. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडूंक नात. म्हणजे आमी कितेंय केल्यार देवाचें उतर तुमकां भोव अपुर्बायेन आमी समजयल्यार तुमी ती तुमच्या जिवितांत मानून घेवंक वा ओपून घेवंक तुमी तयार जाली नात. जावं जोन बाप्तिस्त जावं जेजूचें उतर जावन तांकां तें समजणी दिल्ल्या वेळार ते आपल्या जिवितांत ते मानूंक वा ते आपल्या जिवितांत घेवंक ते तयार नातले. अशें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा. आनी आमकांय जायते फावटी जेजू असलेंच उतरां असलेंच ते देख आमकां तो दिता. आमी तांचे बरी जावंक नजो म्हण देवाचें उतर आमकां वेगवेगळ्या रितीन आमकां आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत
आयकूंक पाळोवंक आनी वाचूंक मेळटा. जावं मिसाच्या बलिदानांत जावं आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत देवाचें उतर वाचचें गरजेचें जावन आसा. देवाच्या उतरा उद्देशी जेजूस आमचे लागीं उलयता. जेजू आमचें सगळें आसा म्हणलो बरोसो तो आमकां दिता. तर आयच्या वांचलांतावन प्रेरणा आमी घेवया आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणलो बरोस आमी दवरया. ताच्या उतराक काल जावन ताचें उतर आमच्या जिवितांत पाळोवंक ताका साक्ष जावन आमच्या जिवितांत ताचें उतर जिवंक जायते कृपा आनी आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तुझे संकर बाबा आमच्या रसणारा ओपून घे तूं दयेन देव लालन परता कृपे देण्या दातारा काणिको घेवन आमी आयल्या तुझे संकर बाबा आमच्या रसणारा ओपून घे तूं दयेन देव लालन परता कृपे देण्या दातारा गोवाचो मुंगाका सोरो तुका भेटयता जेजूचे मासरक जावन बदल मन परता गोवा उंडो ताका सोरो तुका भेटयता जेजूचे मासरक जावन बदल मन परता एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून घे म्हणून आमी परता काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संपर बापा आमच्या रसणारा ओपून घे तूं आयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा काणिको घेवन आमी आयल्या तुजे संकर बापा आमच्या रसणारा ओपून घे तूं दयेन त्यो लालन परता कृपे देण्या दातारा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आतंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू सेवासान कतकतीत मोगान बेठलेले मागणे आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सुशेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश भरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू सेवा पासत आमी तुका दिन वाचता. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय.
हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दळबारांचो सर्वेस सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदें दितावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी खर्चाक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. ताणें तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सांभाळता तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सर्वणे बसवतो तुझ्या पुतांचो सगळ्या कश्टा मरण असो तुझ्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल आनी तुज्या पुताची कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या बगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या सुमेश गवळी आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थेर कर.
तुझ्या उजेर थंय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कन्नोळे बापा, संवसारांत पडिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माई पासान तुज्या राज्यांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां जे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवटली पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कासुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. कांयच म्हाका उणें ना.
पासो सोरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन वता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना नव्या सोमी म्हाका घटाय दिता सरक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका फलोवन वता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 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 प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवचे तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजो जेवाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाचणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोंक तुमकां फावो करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं
वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या न्हू ह्या पवित्र थळार सांजुचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयलेले तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणले आमचे मागणे आनी आशा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप मॅकेन्झी मेंडोन्सा, डॉमिनीक मेळाचे याजक, प्रस्तुत अशोकनगर फिरगजेंत सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसात. तांणी आमकां आयच्या दिसा आराधना मुखांत्र जेजू सोबे सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा दुसऱ्या एका याजकाक विसारलें, पूण ताची भलायकी बरी नासल्या वरवीं शेळीन ताचो ताळो सियेना, उलोवंक उसू जायना. तसल्या परिस्थिती पावुल्ल्या वेळार हांवें ह्या याजकाक विसारलें आनी मोगान ते ओपले आनी आज हांगासर येवन हे भक्तीपण भोव अपुर्बायेन आनी अर्थभरीत रितीन तांणी चलोवन व्हेलां. बापानो तुमकां ह्या पुनशताचो रेक्टर मनादीक बाप आसिसी रेबेल्लो तशेंच जमलेले याजक आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्व बरें आनी जैत आमी मागता. कुमसराक सांगातपण आनी कुमोक केल्ल्या फारांगीपेट कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज आनी तशेंच मनादीक बाप मेल्विन तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. कंताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनेस्त सैमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्याक, ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीवन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुचे वाज बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मदर तेरेसा काणा तुरकुटाचे वाड्यागारांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुचे वाज बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या हप्त्यांत शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा सांजुचे वाज इगरचे वाड्यागारांक आसतली. हांगा सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्यांक, स्टॉल पळोवच्यांक, मिसा वेळार वासप वाचच्यांक, काणीक एकठांवच्यांक, दानारुपी पुनशताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्यांक आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजुचे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुचे वास बापा मुखांत्र देवाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर मागता. आदल्या हप्त्यांत आमच्या पुनशेताची वार्षिक महापरब बऱ्यान जाली. जायतीं भक्तिकां हांगासर येवन बरेपण जोडून गेलीं. ह्या परबेच्या यशस्वेक प्रत्यक्ष तशेंच परोक्ष रितीन कारण करता जाल्ल्या सोमेस्तांचो आमी उपकार बावुरता आनी देव बरें करूंक म्हणटा. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत थंयसर आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात, तांचो तुमी फायदो जोडचो. जानेर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक येदोळूस येवन पावल्यात. स्टॉलांत विक्रापाक आसात. जे कोणाक गरज आसात तुमी ते घेवं येता. हरी एका शुक्रारा 10 वरार थेर्स, खुमसारा 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा. सांगातास धर्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवं येता. आज प्रत्येक जावन आर्सुलेन कोवेंताची धर्म भयणी प्रत्येक जावन नोविसां आज हांगासर येवन पावल्यांत. तांकां ह्या पुनशताक मोगाचो येवकार आमी मागता. सांगातास तांची वडील सिस्टर आसा जाल्यार दया करून फुडें येवचें आनी मोगान आमी हांगासर येवकार मागता आसतना मानाची वात दिवंक आशेता. देखून नोविसाची वडील सिस्टर मुखार येवचें आनी आमचे तोन मोगान मानाची वात घेवची. वात दिवचो उद्देश इतलोच. जर तर म्हज्या आई दुवेक हांवें धाडलें जाल्यार, म्हज्या आई पुताक हांवें धाडलें जाल्यार हर एक कडेन एका रितीचो मान आसा. आनी हें तुमच्या सर्वांच्या गमनाक तीं कापडां न्हेसून व्हडलीं दिसतात, पूण तीं तुमच्याच आमच्याच भुरग्यांच्या ल्हान प्रायेची. आनी ताणें मुखार शिकोवंक आसा, सिस्टरां जावंकात आनी तांचो वावर ताणें दिवंक आसा. हें सगळें तशी जबाबदारी घेवची सिस्टर पळयाक
मुखार उबे रावल्या. तिच्या मुखांतर ताणें तरबेती जोडूंक आसा. तांचें जिवीत सगळ्यांचें बरें जावं दी म्हणले आशेन ही मनाची वात सिस्टर तुमच्या सगळ्या कुटुंबांक. तशेंच आज पयले फावटी हांगासर नोवेनाच्या मिसाक आनी आराधनाक आयिल्ले आमचे याजक बाप मानादीक बाप मॅकेन्सी मेंडोन्सा पयले फावटी आज हांगासर येवन पावल्यात. देखून ह्या पुणशेताक बापानो तुमकां मोगासो येवकार मागता. तशेंच मानाची वात तुमी घेवच्याक तुमचे लागीं उलो दिता. मोगाचेनो इल्ली बदलावण पळयतात फेस्ताच्या संदर्भार जाल्ली. थंयसर एक व्हडलो खांबो आसा आनी ह्या फेस्ता संदर्भार तो खांबोय आमच्या एका फिरगजेच्या मनेसा मुडिपोच्या मनेसान तो खांबो दिला 5.5 लाख. आनी हांगासर वयर तुमी पळयता आसतना सिमिटेचो दिसतालें तें आतां तांबडें जावन बदललां. शिटी पडल्यात. एका मनेस्तानान लागीं 10 लाख वर एक ताका 10 लाख ताणें दिल्यात. आनी हांगासर आयचो प्रधान याजक बसला. एक नवेंत कदेल आमच्याच मुडीप फिरगजेच्या एकल्यान तें दान जावन दिल्लें आसा. कित्याक मुखार एक बेसिलिका जाल्यारय जावं दी म्हणल्या आशेन तें कदेल दिलां. कित्याक परच्या फेस्ता दिसा शुक्रारा दीस कार्दिनल बाप आयिल्ले तांच्या त्या हजरपणाचो एक गुर्त जावन तें कदेल थंयसर आसा. आनी हांगासर तुमी TV पळयतात. एकलो मनीस केदाळे हांगासर नव्यानाक येवचो व्हडलो मनीस न्ही सादो मनीस पूण ताका थंयसर बूक घेवचें इल्लें बेजारायचें भोगलें. देखून तो कोण म्हूण आजुनी म्हाकाय गुर्तुना जुजे वाजाक सोडून. पूण तिसऱ्या मनशा मुखांतर ताणें हांगासर 2 TV मुखार दिसतात आनी फाटल्यान पाद्र्याबांक पळोवंक एक TV थंयसर. आनी हें सगळें कालें तें लॅपटॉप न्हय ताच्याक इल्लें बरें. फाल्यां सकाळीं आनी कोणें खंय कॅमेरा घालांगात कालें व्हिडियो रेकॉर्डींग करतात जाल्यार तें करूंक जावचें तसलें सगळें थंयसर ताणें दिलां. लागीं 2.5 लाख. आनी परत आमच्या श्रायनाच्या वयर एक तांबडो लायट आसा. पयलें खाली सिमिटेचो दिसतालो आतां तो राती तांबडो लायट पेट्टा ताका 1,10,000 अशें कोणेंय सांगनासतना जुजे वाजानंत तांकां लोक कानांत फुंकोवन हांगासर इतलें बरेंपण जालां. मागची संवय म्हाका येना आनी हांवें केदाळाय म्हणचें आमी केदाळाय मागो नजो कितें गरज आसा देवच त्या मनशा मुखांतर आमकां फावो करता. आनी आज हें सगळें दिवन हें सुतूर आनीकी मागण्यांक एक आदाराचें जावं दी म्हणलें आशें सवें आनी फेस्ता संदर्भी सबार आनी कुमक केल्ली आसा. तांकां आमी मानाची वात दिल्या. पूण सगळ्यां ताणें दिल्लो तो उपकार ताणें केल्लो तो कुमक आज आमकां हांगासर मागोवंक आदाराचें जालां. हें सुतूर हांव येता आसतना थंयसर पार्किंगाक जागो नातलो आनी एक दीस एकल्या रिक्षा दवरली. तो रिक्षा लागीं वतना रिक्षा समेत वळोन वचून सकयल पडलो. रिक्षा 3 पलटी. पूण ताकाय कांय जावना रिक्षाकी कांय जावना. तुमच्या बरीत एकलो मनीस आयिल्लो आनी म्हजे कडेन उलयतना हांवें सांगलें पोर एकल्याची रिक्षा पडली. एक पार्किंग करीचें कोण ना म्हणून चिंतचें कांय जुजा वजाक फोन आसा जाल्यार. आनी त्याच कडेन ताच्या कोणी सेक्रेटरीक आपयलें 3 लाख म्हज्या लेकार दी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली त्या मनशान. आनी आज व्हडलें थंयसर एक मैदान जावन पावलां सबाराच्या कुमके वरवीं. आनी कितें सर्व हांगासर जाता जुजेवाजाचो चर्ये तांचें नांव काडूंक हांव खुशी व्हरना पूण ताकाच हांवें दिवचें. जुजेवाज बापा तुका कितें कळीत आसा कितें तांच्या जिवितांत कुटुंबांत जावंक आसा तें तांकां फावो कर म्हणलें आमचें आशा आनी मागणें जावन आसा. आनी आयच्या दिसा हांगासर कुमक केल्ली आसात. तांची नांवां उलो करता आसतना तुमी आसात जाल्यार दयाकन येवन मनाची वात आयच्या प्रधान याजकातावन घेवच्याक हांव उलो दितां. थोड्यांनी कांय पयलें दिल्ली आसात जावं पुरो. पूण हांगासर डेविन जॉय लोबो एक तुरीबल हांगा मिसा वेळार पळय सक्रामेंता दान धूम पेटोवंक तांणी ती दान दिल्या.
आसा जाल्यार आनी मुखारींचे नांव नाका बेळा 500 रुपये, पियार डिसोजा बेळा 150 रुपये, एवरिस्ट डिसोजा देलांता बेटी 1000 रुपये, गॅल्विन कोरेया वलेन्सिया 500 रुपये, रायना मस्करेनस मडंत्यार 1000 रुपये, नाव नाका विटला 1000 रुपये, नाव नाका मोगरनाड 5000 रुपये. नांव सांगा नांव, पूण तुमी येवन वात वरयत तुमच्या कुटुंबांची जातली, कोणी संबंद जाली आसा जाल्यार तुमी व्हरून वशी येता. तुमकां सर्वांक ह्या संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे तुमी बरें मन दाखयलां जुजेवाज बाप तुमकां दाराळ मापान फावो करून दी. वाती वंटिल्ल्या पाद्र्या बांदून तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्यानो जुजेवाज बापाच्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. आमचे काळजाचे हत्रे घेवन आमी येता आनी ते सर्व जुजेवाज बापाक भेटोवन दिवच्याक उबी रावया. दयाकन बसया. मोगाच्यानो हांगा आयिल्ल्या सबार भक्तिकांनी सबार ते सवां बरोवन घाल्ली आसात. आनी हांवें पाद्र्या बागडे सांगलें ही परत टायप करूंक गेल्यार तुका एक हप्तो पावचो ना. देखून कितें बरयलां जुजेवाज वयर थावन पळोवन तसा. आनी कोणाक कितें करी जाय तो थंय थावन जेजूक सांगून थंय थावन सगळ्यांकी फावो करता. देखून ही सर्व कोणें सर बरयल्यात ही सर्व ते सावां जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी भेटयत आसतना देवा लागीं विनंती करून ह्या सर्व तांच्या गरजांनी तो पावोवन दी. हरी एकल्याचे काळजाचे हत्रेक सुफळ करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा. एक घडी बरें उडास करच्याक आमच्या ल्हान भुरग्यां थावन आमी सुरू करया. ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक सुमार 100 वयर भुरग्यांक बरेंपण मेळोवंक खातीर मागला. तांच्या शिकपान बऱ्या भलायकेन तांच्या बऱ्या गुणांच्या गुणांनी तांणी वाडच्याक. आनी सांगाताच काजार जाल्ल्या जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लपच्या खातीर सबार आनी मागला. नेणट्या बाळांक गरजाची सुरक्षिताय लपच्या खातीर मागला. बऱ्या सैरिके खातीर सबार युवक युवतींनी मागला. जिवितांत बरेपण बरो फुडार शिकपान जैत बरें काम आनी कितें आशिल्ल्या त्या शिकपांत जैत मेळच्या खातीर मागला. बऱ्या कामांच्या सोदनेर आशिल्ल्यांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागला. आमच्या कुटुंबांचेर आमी नदर घालून तर आमच्या कुटुंबांच्या सर संद्यांक जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांनी संतोश समाधान राज करच्याक कुटुंबांच्या संद्या मदें एकवट माये मोग दिसून येवच्याक वडिलां तशें भुरग्यां मदें मनस्तापाचो पयस सरून एकवटान मोगान जियेवच्याक परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबादारांक सुरक्षिताय मेळच्याक. जायत्यांनी भायल्या गांवांत कामांच्या सोदनेर आसात. विविध गांवांनी जर्मनी हेणे तेणे कामांच्या सोदनेर आसून कामांत थंयसर तांकां भद्रती मेळच्याक त्या गांवांनी आशिल्ल्यांक PR मेळच्या खातीर आशेवन आसात. दुबय सौदी ऑस्ट्रेलिया हेणे तेणे कामांच्या सोदनेर गेल्ल्यांक बरीं कामां मेळच्या पासून विविध रितीच्या पिडेक वळख जावन कश्टांत आसच्या सर्व पिडेस्तांक आमी उडास करया. आमचे कडेन मागोवंक सांगली आसात. आमी मागता म्हूण बसयल्ली आसात. कॅन्सराची पिडा आजकाल सगळ्यांतल्यान आयकूंक सदांची जाला. ल्हान प्रायेचे 40, 35, 50 वर्सां भितरले हार्ट अटॅक जावन मरण पावतात. ह्या कुटुंबांनी बेजाराय राज करता. कुटुंबांची कंगाल जातात. असल्या पिडेस्तांचो देवाक आमी उडास करया. अवघडा वरवीं अनाहुता वरवीं हांतुळणार घरांनी पडोन आसच्या ह्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवन दी. कुडीच्या मरेकार पिडेक वळख जावन हार्ट
शुगर, थायरॉयड, तकलेची पिडा, किडनी, अल्सर, गांठी दुख, पाठ दुख, पेंकाट दुख, दोळे दुख, तकली फडाफड, एलर्जी, पोटांत उलोप असले मरेकार पिडा जायती जाणां थोड्यांकी नावनातल्या पिडेनी कश्टातात. कुडीच्या, मोतीच्या, आत्मेच्या पिडेन कश्टातल्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण मागया. सबारा जिवितांत बरें आशेवन आसात, बरें जाय, बरेंपण जोडी जय, देवापणे थंय काडिल्ल्या मेट तिरासनेन मुखार घालूंक आदार मागून आसात. आमच्या कुटुंबांत हांवन क्रिस्ताच्या शेतांत वावरूंक गेल्ल्या पाद्र्या बा सिस्टरांक सुरक्षिताय मेळच्याक. जायत्या घरांनी, जायत्या कुटुंबांनी घोवा बायलां मदें समजणी आसून एकवटांत मोगान जियोवच्याक, भुरग्यांक बऱ्या देखीन बऱ्या शेगुणांनी वाडोवच्याक, ह्या भुरग्यांनी बऱ्या देखींनी मुखार येवच्याक, आमच्या युवा जणांक बरो फुडार, बरें भविश्य आशेवन आसच्यांक तांकां लाभच्याक. ह्या पवित्र थळार विविध रितींनी आदारशिल्ल्या, सुदर्शिल्ल्या, कुमक केल्ल्या, आदारशिल्ल्या मुडीपू फिरगजकारांक जावं पुरो, बऱ्या मनाच्या मनशांक जावं पुरो, विविध जाग्यांतून आयिल्ल्या भक्तिकांक जावं पुरो, कितें सर आशेवन आयल्यात ती सर्व आशा तांची सफळ जावं दी. हरी एकलो तांचे काळजाचे यात्रेक घेवन येतात. वैयक्तीक रितीर, कुटुंबां खातीर, आवय बापाय खातीर, भावा भयणी खातीर, नातरां खातीर, वडिलां खातीर, ह्या सर्वां खातीर मागोवंक येता आसतना तांचे सर्व काळजाचे यात्रेक जुजेवाज बापा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर सेवा दिल्ले पाद्र्याब, हांगासर सेवा दिल्ली मनशां, कुमसारा कुमो करचे आमचे याजक, भक्तीपण चलोवन व्हरचे आमचे याजक, हांगासर कांताराक जावं पुरो, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगाक जावं पुरो, विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या हरी एकल्याक जुजेवाज बापा मुखांत्र देव आशिर्वादीत करून दी. हांगासर येयल्ल्या भक्तिकांक हरी एका शुक्रारा वाड्याच्या मुखेलपणार रांदून आसच्या मुडीप फिरगजकारांक फाटल्या 25 वर्सांची चरित्रां ह्या जाग्यार आसतना ताच्या मदगात विविध रितीचें सांगातपण दिल्ल्या हरी एकल्याक तांणी आशेवचें बरेंपण तांकां मेळोवन दी. देवादीन जाल्ल्यांक सर्गाराजाचें इनाम फावो जावं दी. उतर प्रायेक आशिल्ल्यांक कुटुंबादारांचें सांगातपण मेळोवन दी. आनी आतांय कुमो करतेल्यांक जुजेवाज बाप तांकां हरी एकल्याक देवातावन आशिर्वादीत करून दी. आमी मागता म्हूण आयिल्ली सांगिल्लीं आमचे कडेन मागोवंक विचारल्या सुमेस्तांक जुजेवाज बापा मुखार देवा मुखार आमी हाडया. मोगाच्यान एक घडी बरें आमच्याच वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. कितें सर आशेवन आसा, आमी करचो वावर, आमी करचीं कामां, गांवांत परगांवांत आमचो वयवाट, थंयसर कामागारांचें सांगातपण मेळोवन बऱ्यापणी कामांत मुखार वेचाक आदार मेळच्याक, धरिल्लें काम पोंताक पावच्याक जैत मेळच्याक, कामाच्या सोदणेर आशिल्ल्या कामां मेळच्याक, बरी भलायकी, एलर्जी, जायत्या पिडेतावन कश्टांतल्यांक एक घडी बरें आमचेच वैयक्तीक गरजो देवा मुखार आमी दवरया. आमी सर्व एक ना एका गरजेन हांगासर आयल्या. भलायकी, मोतीची, ह्या कुटुंबादारांची, ह्या आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्यांची, आमकां बरें केल्ल्यांची, आमकां दुखयल्ल्यांची हरी एकल्याक बरेंपण मेळा जय. आनी हांगासर आमच्या हरी एका भक्तिकाक बरेंपण मेळोवन दी. आज हांगासर पावल्लीं आसात, येदोळ येवन गेल्लीं आसात, मुखल्या दिसांनी येवचीं आसात. ह्या सुमेस्तांक हांगासर येतल्यांक जुजेवाज बाप देवा लागीं विनंती करून हरी एकल्याक बरेंपण फावो करून दी म्हणून आमी सर्वां दिंबी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पा एक नमान मरे एकानंद बापा आमच्या खातीर, म्हज्या खुशीन बसयल्ल्या खातीर, हांगासर येवच्या हरी एका भक्तिका खातीर आमी भेटोवया. प्रत्येक जावन कॅन्सरा वरवीं कश्ट नासच्या सबार आनी फोन करून सांगता आसतना 18 वर्सां ब्रेस्ट कॅन्सर, 20 वर्सां म्हज्या किडनी कॅन्सर, या लुकेमिया
ब्लड कॅन्सर असले जायते कॅन्सराच्यांनी फोन केल्लो आसा. ह्या समेस्तांक देव आपडून दी, बरेपण दिवन दी, तांच्या बराबर तांच्या कुटुंबांक धैर्य मेळोवन दी म्हणून हात वयर घालून आमी मागया. दुबळे खायेची जिणी जियोसो गुर्तो जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा. सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वाज बापा. श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा. मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. भिखाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाश जावन वेच्या कातोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. खोंताचें भक्तीपण आदार न मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवन प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. कश्टांत सांपडलेल्याच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवरां धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासो देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक आबुरलेल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वाज बापा. आमपसत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. बोगस आमकां सम्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. दयनायक आमकां सम्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. काकुळट आमची कर. नोवेनाचे मागणे. ये सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलले वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंत. तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट ओगडायिल्ल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. साक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्लें म्हणना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्त कर. पेल्याच्या बाच्याव्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफा शिकयलां आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सोबे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळाचो केलोय. आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवान तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं माग. आमच्यो खासगी मागणी विनवण्यो एक घडीभर आमी उडासा काडया. आमचे समोर आसच्या सांजुजे वाज बापाच्या रेलिके मुखांत्र सर्गी बापाक आमी ती भेटोवन दिवया. सांगात आमी मागया. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर्व पासांत हांव आमकां राखून व्हर. बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवंक नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन.
पिडेस्ता खातीर मागणी आनी आशिर्वाद. सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या ती तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवका सांजू जेवाजान आपले जिणी आनी मोर्णान जायती अजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आज सांजू जेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू सेवाजाच्या विनवण्यान सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शिकी सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजू सेवाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेले घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे आसूं. आमेन.
देवास बाप्पा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुसचे कुरवेन इवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.